मुखेल सोयर म्हणून लागल्या आमचे राज्याचे खेळा मंत्री बाबा गोविंद गावडे, ज्यांचे आता तिसरे कार्यक्रम हो. गुजराताचे वेळार तांच्यांनी धाडले, ताजे उपरांत गोंयचे जाले आणि आज आता उत्तराखंडाक वतात. म्हणून तांणी विशेषता कितें आहा तेच सांगतले, वर्णन करतले. तांचे कडेन आसा डिटेल सगळे. म्हणून मागता आता पयली जशें हांव तांकां माया मोगाचो येवकार दिता तेन्ना ताका फुलगुच्छाची भेट जावची. जेवण वेळेचेर हाका विनंती करता की तांणी खेळा मंत्र्याक पुष्पगुच्छ भेटवचो. नेक्स्ट सुमन यादव. ताळयो नेटान जावच्यो. तुमकां किटूय दिल्ली आसा, पयशेय दिल्ले आसा, म्हणटा तुमी मातशी उर्बा दाखोवंक जाय, जोश दाखोवंक जाय. तशेंच आमचे लाडके म्हणून येता आमचे डॉक्टर गीता नागवेकर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर. तांच्यांनी आमकां राष्ट्रखेळ जेन्ना गोंयांत जाल्लो खूब आदार दिल्लो आसा आनी तेन्ना तांकां येवकार दितना म्हाका गर्व आनी आनंद जाता आनी तांकां एक फुलगुच्छ भेट जावची. तशेंच आमचे देणगीदार आसा ताका खजिनदार म्हणटा ताका हाजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे. पयशे तेजे सही मारले शिवाय पयशे आमकां मेळना, चॅक आमकां मेळना. म्हणून ते उपस्थित आसात. ते आमच्या पैकी एक कोण येता तेन्ना तांकां एक माया मोगाचो येवकार, तांकां एक फुलगुच्छ दिवन फुलगुच्छ भेटयात. बिग वन, बिग वन. पॉटेड प्लांट. येस, कोण ते अनाउन्स कर, कोण दिला? निधी जल्मी. पुण्या भायरची सांगता. आमचे माचीचेर उपस्थित आसात इरविन कॉर्डो. एक मोठी पदवी आसा ताका आयच्या दिसाक. CDM, शेफ द मिशन. म्हणजे जे खेळगडे आसा हांगा पळोवन घेयात ताका, कित्याक हो थंय आसतलो राष्ट्र खेळाक उत्तराखंडाक. तो सुरवात करून निमणे पर्यंत तो आसतलो. कितें अडचणी आयल्यो, कितें तुमकां जाय पडले जाल्यार तो देव कसो, कित्याक ताका शक्ती आसा खंय कितें करपाची. तो दिल्लो आसा, तो माना बरोबर शक्ती दिल्ली आसा. शेफ द मिशन म्हणटा ते ताका. राती एक अडचण आयली, आमचे सर सायकलीक पावले थंय. 3 सायकलिस्टाक रुमान घाल्या, सायकली बरोबर घाल्या. म्हणून मागीर रोखडेच आमी सुरवात केली हालचाल आनी तांकां वेवस्थीत केल्ले आसा. म्हणून तातूंत इरवीन. सो इरविनाक एक फुलगुच्छ. नेहा गांवकाराक विनंती करता. येस. एसई तो खजिनदार जालो, पण आमचे खजिनदार शिवाय आमकां पयशे मेळना. म्हणून जयेश नायक एक धडपडी व्यक्ती आमचे पैकी. आमचे SAG आनी ऑलिंपिकान तो फरक करना. तांचे फायली मुवमेंटूय जाल्यार आपण स्वता वचून करता. आनी तेन्ना जयेशाक येवकार दितना ताका एक फुलगुच्छ भेट जावचे. फ्लावर प्लेस. जयेश हे सिंगल फ्लावर म्हणून हे समजू नाका, खूब मायेन येता आमचे. नेहा गांवकर. आणि आमच्या सोबत थोडे ऑफिसर वरिष्ठ अधिकारी बसलेले आहात. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा डायरेक्टर स्पोर्ट्साचे. पहिली सुवातीचेर आमचो डेप्युटी डायरेक्टर हालींच जाल्लो आसा डॉक्टर विवेक पवार. ताका एक पॉटेड प्लांट कोण दिता पळय बाबा. फोटो या. नेक्स्ट इज संदीप बोर्लीकर. हाका सगळे वळखतले, कित्याक गेले गोंयांत खेळ जाता तो सगळ्यात फुडें आशिल्लो. म्हणून तुका येवकार संदीपाक. आणि तोय डॉक्टरूच. ही हॅज डन PhD इन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोचिंग. आणि आज तो कोचिंगचे स्थानाचेर पावल्लो आसा. म्हणून एसोसिएशनान सगळ्यांक एक थंय ताका मेळून काही अडचणी तांच्यो आहा त्यो दूर करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. ताका एक पॉटेड प्लांट दिवन येवकार तुका. शरण्या आमरे हाका विनंती करता की तांणी आमचे मदेकार आमचे आसात वरिश्ठ बाब कायतान, फुटबॉलाचो अध्यक्ष. ताका एक फुलगुच्छ दिवन स्वीकार येवकार ताका कायतान बाब
तो मुद्दम आयलो, ताची टीम सध्या खेळटा थंय, तरी आसतना तो आयला. सुदेश फास्ट समीक्षा बी फास्ट नेक्स्ट. केतन बाब देव बरें कर तुका. तशेंच आमचे मदीं समीर काकोडकर आसा. समीर काकोडकर has taken the टेनिस लॉंग बॉल टेनिसचो अध्यक्ष तो, आनी आतां फाल्यां पयली खेप गोंयांत कोचिंग कॅम्प घेवपाचें आहा. ताका पयली दिता या एक गोची पयली समीर काकोडकराक कीप द एथलीट्स रेडी. सर्वोत्तम बाब रागार जावं नाका, मातशे फाटी फुटी जाले म्हणजे या म्हणटकूच राग धरतली तुवें. सर्वोत्तम सातोडकर इज फ्रॉम द DSYA, बरोबर न्ही? एसएजी हांव खजिनदार सोडून खूब वर्सां जालीं. मनोज पर्रीकार आसतना हांव खजिनदार म्हणून ताका फूलगुच्छ दिवन येवकार करुया आमी. हिमालय कांबळे potted plant. Now bye. Go back. Take the potted plant. Yes. Right here. सर्वोत्तम सातर्डेकर. आमचे मदीं शैलेंद्र नायक आसा, सचिव ऑफ एथलेटिक्स, ताका एक फूलगुच्छ दियात. आनी तशेंच आमचे संध्या पालेकर आसा, फेडरेशन प्लस हेजे अध्यक्ष, ताका एक फूलगुच्छ. आणि आमचे मेंबर आसात चेतन कवळेकर. प्लीज स्टँड अप क्विकली सो दॅट यू कॅन बी रेकॉग्नाइज क्विकली. किरण खेळा मंत्र्याक वचपाक जाय, फुडलो कार्यक्रम आसा तांचो. चेतन कवळेकर कम. अनदर 2 people can come there quickly. आणि कोण उरल्या आमची ही आसा शूटिंगाची राष्ट्रीय खेळाची म्हाका दिसता ओके जुरी. So jury is Padwaskar, Mrs. Padwaskar, quickly. 2 घंटे राहत, please come on in the front. Padwaskar, anybody else? अतिश आंगले आसा हांगा. अतिश फुडें येवचे. अतिश आंगले म्हणटा तो आमचो मोगी आनी आमी ताचे मोगी. कित्याक तो शिवाय आमकां एक सीट मेळचें नासलें. खरोखर म्हणजे मोटको कसो लायता तसो आमी आंकडो काडलो. कित्याक आमकां खबर ना आयज तर ती एक टीम आतां धांवपाची आहा. देव बरें करूं आर्टिस्ट तुका, देव बरें करूं. या थँक्यू. आनी आमचो हो आसा संदीप हेगडे, ताका एक फूलगुच्छ प्रदान करात. आनी कोण उरले जाल्यार सांगात हा. प्लीज रेज युअर हँड. बिकॉज बॉक्सिंग घे न्ही तूं. हेमंत नागवेकर मातसो फुडें यो प्लीज. ऑर वेर यू स्टँड या प्लीज. एक फोटो काड. फोटोग्राफर प्लीज कम दिस साइड. या सुदेश नागवेकर स्विमिंगचो. आणि कोण पळय समीराजी दिले. सुदेश नागवेकर सुदेश दिले नागवेकर दिले. आणि कोण आले याद करा आता. आणि वेळ आसा आमकां. हो एक आसा आमचो मलकम साहेब. या जरा उभं राहा तुम्ही. आमचो सर पुराडे म्हणटात ताका. सर पुराडे की या फोटोग्राफर या. कित्याक कोणी विचारलो जाल्यार राग काडटले. 1-2 मिनटां आतां घेता हांव. सगळ्यांचे येवकार जाल्ले आसा. म्हजें एक भाग्य हे 8वे राष्ट्रीय खेळाक हांव कॉन्टिजेंट धाडटा. 8 जाले. 3 लुसोफोनिया आंतरराष्ट्रीय. माकाव 2006, 2009 पोर्तुगालाक, 2014 गोंयांत. एक कॉमनवेल्थ गेम. म्हणजे इतले सगळे म्हजे हातीन देवान घडोवन हाडले. आनी म्हाका दिसता आतां म्हजो वेळ आयला दुसऱ्या कोणी तरी हांगा उबो रावपाचो. म्हणून तें बेगिनांतलें बेगीन जावचें अशें हांव देवा कडेन मागता आतां. आनी भाऊ कडेन मागता. आनी भाऊ आज आसपा आशिल्लो, पूण तुमी जाणात ताची पदवी अशी आसा की राष्ट्रान खंयच्या वेळार खंय पावंक शकता तो आनी पावचें पडटा ताका. म्हणून आज भाऊ बिहाराक आसा, पूण ताणें संदेश दिला आमच्या मुखाल भुरग्यांक. ताणें सांगलां म्हज्या भुरग्यांनो, हो शब्द ताचे म्हाका सांगतना फोन करून, तुमी आतां भरती जाल्यात राष्ट्रीय खेळाक तुमचे क्वॉलिफिकेशन तुमचे टॅलंटाचेर. थंय पावले नंतर म्हणटा तो कितें, तुम्ही सुविधाचेर लक्ष दिवू नाका. काही कमी जास्त जातात, ते कमी जास्त असतात खंय तरी, पूण ताजेर लक्ष दिवू नाका. लक्ष तुम्ही तुमचे कोच आणि खेळाचेर आणि दृष्टी तुमची पदाचेर हे आसचे असो संदेश भाऊन दिल्लो आसा. एक ताळी भाऊ पासून घेता.
आनी अवसर म्हाका मेळटले काय ना खबर ना म्हणटकच हांव खेळा मंत्री आसतना एक नम्र म्हजी विनंती म्हजे काळजांत कितें आहा तें हांव सांगूंक सोदतां. आज आमचे खेळ संघटना बळकट ना. आमी संघटना बळकटी जाल्यार फायदो एथलेटांक जाता. एक उदाहरण सर दिता तुमकां हांव. एसोसिएशनाचें नांव घेना. तांचे सिलेक्शन ट्रायल आशिल्ले. सिलेक्शन ट्रायल टीमी धाडपाक नॅशनलाक. त्या संघटनेक सांगला की 70,000 रुपया तुम्ही भरले शिवाय तुमकां ऑल सिलेक्शनाक मेळना. खेळ संघटना 70,000 खंयच्यान भरतली. पण हाजेर तुम्ही एक लक्ष दिवचें. आमचे खेळ संघटनेचे खेळाचे सगळे मैदान धरून आकाश पर्यंत तुमच्या हातीन आसा. आमची एक आस आसा. पळयतात आमी आस की तुमची एक कृपा दृश्टी आमचेर पडची आणि संघटना बऱ्यो चलच्यो आणि आमचे खेळगडे राष्ट्र पातळी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर पावचे हे तुमचे शिवाय जावचे ना. ही नम्र विनंती आहे म्हजी तुमचे कडेन. आणि जे खेळगडे आसा तांकां आमी प्रयत्न केला जे किट बीन आहा ते तुमकां सायजी प्रमाणे दिवपाक. जे कोणी धाडला तांकां आमी सगळे सायजी प्रमाणे दिल्ले आसा आणि बेस्ट क्वॉलिटी. मॅडम डायरेक्टर जे आसा तिणें पयलींच सांगले बऱ्यांतले बरे पैकी किट दिवपाक जाय. म्हणजे तांकां नॅशनल गेम गोंयांत जाल्ले तेन्ना प्रसन्न जाले. अजूनय कोण कोण मागता आमचे किट मॅडम. म्हणजे तुमकां धन्यवाद की तुम्ही फुडें सरपाक म्हाका अवसर दिले तुम्ही म्हाका आणि योग दो. म्हणजे हे दोन शब्द म्हणजे सांगता. खंय तरी म्हजे जर चुकला जाल्यार माफी क्षमा करची म्हाका. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मुखाल्ले सुवातेर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोव्याचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर डॉक्टर गीता नागवेकर हांकां विनंती करता की तांणी पंगडाक गोंयच्या पंगड्याक शुभेच्छा पर एक दोन उतरां उलोवची. Good afternoon to this galaxy of sports person. Today we have all gathered here to celebrate and give our best wishes to the Goa contingent as they are going to leave to participate in 38th national game to be held at Uttarakhand. We take this opportunity or the moment to acknowledge and also to recognize our respected dignitaries on the dais who has been working tirelessly behind the curtains towards the betterment and for the growth of the Goan sports. I would also like to thank GOA, especially Honorable MP North Goa and the President of Goa Olympic Association, Shri Shipad Naik, for his untiring efforts to aid the athletes at all the states whatsoever. We have with us here today very jestful Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Shri Govind Gowde, who has been continuously aspiring into the sports culture in the Goa. And here, Goa being a state, we had a wonderful opportunity to host the last 37th edition of the prestigious national games, and which were more than successful. And Goa having a medal tally, the highest in the 10 sports, we are sure that we are having enthusiastics in the athletes, and also the preparation of the athletes is going very smoothly. We have also with us our treasurer, Shri Prajot Chodankar, Shri Jayesh Naik, the secretary, GOA. The secretary, Shri Gurudatta Bhakta, who has been very enthusiastic and very dynamic in his effort in coordinating with all the state sports associations and the athletes alongside. Shri Arvind Kardo, who is the Assistant Director of Coaching in DSYA and who is the Chef de Mission for the 38th National Game, who is being the representative of this game. We have the Joint Director of Accounts of SAG, Shri Sarvottam Satadekar, GFA President, Shri Caetano Fernandez, Dr. Vivek Pawar, Deputy Director DSYA, and Assistant Director Coaching, Dr. Sandeep Valdikar, Coach and in charge of the coaching,
all the various dignitaries from different association, press, electronic media, and my dear athletes. Today we have gathered here to support and to give the encouragement to the Goa contingent. And this kit distribution ceremony is more than just not only about the distribution of the equipments here, but it's a way of honor and to recognize the passion, determination, and the perseverance each of the athletes they have put together as they demonstrated to come to this level of the excellence. As we proceed with today's celebration, I would like to extend my wishes to all the members of the Goa contingent and assure support to each and every one of you for the 30th National Games. I hope all of you come home with the medals and laurels, and I'm wishing you all the best, all the very best. Best of luck. जय करू मुखाल्ले सुवातेर आमचे गोंय राज्याचे खेळा मंत्री श्री गोविंद गावडेजी हांकां विनंती करता की तांणी आपले दणदणीत उतरांनी सगळ्याक आणि ताचे पयलीं मंगलदास गांवकर नवीन येतो सर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन करेक्ट न्ही सारकें न्ही सो ताका येवकार हांव दिता येवकार दिले नंतर ताका फूल भेटोवपाक जाय सो फोटोग्राफर या मंगलदास बाब राव त्या देता एक मिनिट नंतर बाहेर सर या करेक्ट आता आम्ही पहिले अनवील करतले सर तुमचे टॅग मातशी पाठी घ्या टॅग एक नटन ताळी जाऊन पण या स्पर्धेसाठी जे किट आम्ही सगळ्यांक वितरण केल्ले आसा ताचे एक औपचारीक एक हांगा प्रत्येक खेळाडूक आमी दिता एक मेल आणि एक फिमेल असे दोन जणांनी खंयच्याय खेळाडून येवचे मुखार कट करून येवपाक जाय तशें यू वांट टू तशें तेवढे ना या प्लास्टिक काढून दवरा प्लास्टिक काढा वेट राकेश वो शूज भी मिलने वाले ऐसे वो शूज भी मिलने वाले देव बरें करूं आता मुखाल्ले सुवातेर गोंय राज्याचे खेळा मंत्री श्री गोविंद गावडे हांकां विनंती करता की ताणें आपले उतरांनी सगळ्याक शुभेच्छा दिल्यो
सगळ्यात म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. 38th नॅशनल गेम उत्तराखंड ह्या गेम्सा खातीर पार्टिसिपेशन घेवपा खातीर आनी तांचे ह्या किट डिस्ट्रिब्युशनाच्या कार्यक्रमात म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमच्यो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवाच्यो एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर डॉक्टर गीता नागवेकर, द ट्रेजरर श्री प्रज्वल चोडणकर, डायरेक्टर ॲडमिन श्री मंगलदास गावकर, जॉईंट डायरेक्टर ऑफ अकाउंट श्री सर्वोत्तम सातर्डेकर, गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशनाचे सचिव श्री गुरुदास भक्ताजी, त्याचप्रमाणे खजिनदार श्री जयेशबाब नाईक, आमचे चेफ द मिशन एरविन कार्डो, बाकीचे सगळे वेगळे वेगळे असोसिएशनाचे अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिती आणि जे म्हजे ॲथलीट्स जे असतात, त्याचप्रमाणे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. First of all, I am congratulating to all the athletes who have been selected to take part in the 38th National Games, and I wish you all the best. Come out with the flying colors and you prove your ability, your capabilities, and never bring a negative thoughts in your mind. Be always cool and calm and speak to your subconscious mind. I can do it. I can do it. And I'll get it done. These are the 3 lines you have to always filter in your progressive mind. I am definitely going to say. फाटलं थोडंसं आढावा घेत असताना जसे आमचे बघताबाब सचिव गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशन हांवें बरोचसो इतिहास सांगिल्लो आसा आनी उलोवपाक तसो खूब उत्तम पोपटू आहा, मागीर आहा, ह्या बद्दल कांय दुम्मत ना, पूण केन्ना केन्ना मातशें आबूतपण करता, तें जावपाक जायना. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुखार वता आसतनाच आमी एक गोश्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता. आणि माझ्याकडे एक मागणी केली की काही गोष्टी असोसिएशन जर प्रॅक्टिस जर करतले, सिलेक्शन जर करतले, जाल्यार काही गोष्टी आम्ही पैसे भरचे पडटात. माय डियर फ्रेंड्स, अँड आय वूड लायक टू टेल टू द जोय अँड ऑल द असोसिएशन्स वरियर्स, जे दिसा पासून हांवें ह्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतिल्लो आसा, बरेचशा sports complex, and madam is also there with me. Permissions लागतली, locks घातिल्ले आशिल्ले, but basically we have to understand the crux, the infrastructure which has been created by the Goa government. Since long, I am talking from the n number of governments has came in the past. Basically the projects which has been taken up, this project has been initiated by the local body or the MLA or then sports minister or any minister. On what? On the demand of the public. हो जेन्ना एक्झिक्युशन ज्या वेळाचेर जाता, कंप्लीट जाता, त्या वेळाचेर बरीचशी रेस्ट्रिक्शन येतात. I don't want my infrastructure to be get rusted. ती कळमून थंयच खाक जावचे पेक्षा तेजो वापर बरे खातीर जावपाक जाय, हें म्हजें प्रामाणीक मत जावन आसा. आनी हें प्रामाणीक मत हांव फुडें वता आसतना 2 वर्सांचो अनुभव, ह्या 3 वर्सांचो अनुभवान हांव बरोचसो काही गोश्टी शिकिल्लो आसा, बऱ्योचश्यो काही गोश्टी हांवें ऑब्जर्व केल्ल्यो आसा, काही गोश्टी कडेन हांवें ठणकावन सांगिल्लें आसा. बट खेळ हो असो एक माध्यम जावन आसा, फील्ड आसा, ज्या वेळाचेर टुर्नामेंट घडटले किंवा ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातलो,
20 दिसा पयलीं आमी प्रॅक्टीस करतले की वी आर गोइंग टू प्रॅक्टीस बिफोर द प्रायर टू द 45 days ऑफ द एनी काइंड ऑफ अ गेम्स. That won't give you the laurels and that won't give you the medals to us. Basically, forget about the medals and forget about the laurels. But the practice is very important, the continuous practice, consistency. If there existing any kind of sports or a discipline, definitely you are going to click. Being me as a government over here, I have to always give the answers to the public. The question has been raised by my opponent or my supporter or the सहकारी. कशें आसता, जोपर्यंत आमी जे कितें दितात ताचो हिशोब कसो जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सरकार मागीर करूं, आमी घरांतल्यान एक गोश्ट करूया की ज्या घरान एक बापूय आसता, प्रत्येक भुरगो म्हाका कितें जाय तें एक तर बापाय कडेन मागता नाल्यार आवय कडेन मागपाक खूब सोंपें आसता. कारण आमी सुद्दां तेंच करून आयिल्लें आसा. बापायक मातशें दिताले ते आवयक सांगताले आनी आवय ते बापायक म्हणून मागीर ते करून दिताले. पूण प्रत्येक बापायचें कर्तव्य आसता, कारण त्या बापायकूच खबर आसता ताणेन घाम घडयलेलो आसता, ताणेन रक्त आटयलेलें आसता. इट्स व्हेरी इजी टू स्पेंड मनी फ्रॉम somebody's earned resources, but it's very difficult to spend money from the hard earning of individual. पण हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, जो मनीस आमी एक 100 रुपये जर बापायन जर दिलो, जो पर्यंत ते 100 रुपयाचो हिशोब बापायक मेळना तो पर्यंत वयलो 1 रुपया सुद्दां दिवपाक शकना. कारण तेजे फायनान्शियल प्लॅनिंग आसता. दॅट इज वॉट वी आर मेकिंग द बजेटरी प्लॅनिंग इन द फायनान्शियल इयर्स. इट इज नॉट मीन दॅट की बाबा ते चणे काढले आणि ते वाटले किंवा देवळाचो प्रसाद काढलो आणि वाटलो कोण तर दिता. इट इज नॉट लाईक दॅट. वी हॅव टू बी इन द सिस्टम. When we are going to adopt the system, when we are going to follow the system, then only it is possible us to help you out from any scarcity conditions. आणि म्हणूनच हांव सांगता, हांव खरें म्हळ्यार मुलेचें नाशिल्लो पूण भक्तान ताका तोंड दिलें की कोण तरी ज्या देवाचेर आमी आतां आय एम जस्ट टॉकिंग द लास्ट 37 नॅशनल गेम्स. Professionally, we are talking about the discipline, we are talking about the games, we are talking about the sports, and if we want to emerge out with the finest result, then this is also financial balance has to be also made by the associations or the people who are there attached with the selection. That is not I am expecting from you all people, accepting from you all people. ज्या वेळाचेर आमी एसोसिएशन एक 10 लाख रुपये दिले, त्या 10 लाखाचो हिशोब जर तुम्ही आमकां जर दिना आनी तो हिशोब दिवपाक जर एक वर्स जर लागले जाल्यार म्हाका सांग तुमकां कोण पयशे दितलो? What do you expect from the SAG Sports Authority of Goa? What do you expect from the government of Goa? हांवें नॅशनल गेम्साच्या वेळाचेर वर्ड दिल्लो आशिल्लो. गोंय सरकार खंयच्याच गोष्टी कडेन तुमकां कांयच कमी करपा ना. And that too I had given 80% advance. But आज एक वर्ष जाऊन गेले, most of the association has not submitted the audited or the financial कितें तुमी utility certificate. Why it is not so? That means we are not bothered about the sports. That means you don't want us players to come out or emerge from their chosen discipline. This is to responsibility has to be taken first by all the association and the Goa Olympic Association. Then only they can ask me. अरे प्लेयर कशे घडटले? Associations or the Goa Olympic Association or me and ED madam is not here for chairing the position. We are here to give the delivery, because whatever the sports, whatever the amount we are spending on the sports, no, and for the its maintenance, आमकां नाकश शेवट जाता हें करता म्हणल्यार
But still we are managing it. Still we are managing. For whom we are managing it? We are managing it आमचे भुरगे ज्यास तुमचे कडेन सगळ्या कडेन पळयतात की बरे तरेच्यो म्हाका दिसता आय विल बी द प्राउड गोवन. लास्ट टाइम 37 नॅशनल गेम्स जाले तेदे वेळाचेर आय विल बी द फर्स्ट मॅन टू बी अ व्हेरी हॅपीनेस इंडेक्स म्हणटा तो, कारण आमचो बाबू गांवकर मॉडर्न पॅन्थॉलनाक पयले गोंयांक गोल मेळून दिले. पण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना म्हाका एक लक्षात दवरपाक जाय, आमचो खेळगडो जर मुखार जर वतलो जाल्यार त्या खेळगड्याक सगळे तरेचे फॅसिलिटी आणि आमी दिवपाक ते रेडी आहात. वॉट एव्हर यू से, आज 3 वर्सांचे कार्यकर्ते जे तुम्ही मागिल्ले आसा ते आमी तुमकां दिल्ले आसा, बट तुमकां ताचो लाभ घेवपाक कळना. दॅट इज नॉट माय मिस्टेक. इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ माय गव्हर्नमेंट. म्हजेपेक्षा आमचो दोतोर प्रमोद जो सावंत जो आसा, जो फायनान्स मिनिस्टर जो आसा, तो तरी म्हजेपेक्षा चड लार्क आसा. एक काही गोष्टी जर कितें जर सांगले जाल्यार तो दिता म्हळ्यार दिता, ना हो शब्द आमच्या डिक्शनरीत केन्नाच ना. कारण I want my Goan athletes to be shine not at the only national level but at the international level. But what has happened, most of the association, what they are talking to me, do you know? खास करून एथलेट्स हांगसर आसा, म्हाका ते एथलेट्सांक सांगपाचें आसा आनी ते एथलेट्साचे पेरंट्सांकूय सांगपाचें आसा. आनी ते एसोसिएशनाचो असो जर विचार जर आसा, दे वॉन्ट टू बी ओनली इन द ट्रायंगल ऑफ दॅट फ्रॅगमेंट, देन आय थिंक द स्पोर्ट्स इज नॉट गोइंग टू डेव्हलप. मोस्ट ऑफ द एसोसिएशन वॉन्ट ओनली टू परफॉर्म इन द स्टेट ऑफ गोवा, and next day my media is there, they want a news to be aired on the newspaper or the digital. That is the only satisfaction what the most of the parent and the association needs. What we are going to do the competition? How we are going to give the competition when the people from the other state or the sports athletes from the other state, we are not going to compete? It's very difficult us to take to the next level. हे पळून मनान तुम्ही हाडपाची गरज. That is the work has to be done by the association. That is the work has to be done by the Goa Olympic Association. Don't give reasons, don't give any excuses to me over here. आज म्हज्या भुरग्यांक हांव शुभेच्छा दिवपा खातीर आयिल्लो आसा. ज्या तरेन 37 नॅशनल गेम्सा खातीर ज्या भुरग्यांनी म्हजे परफॉर्मन्स केले तांचे अभिनंदनूय करता, पण डोंट लेट मी गो डावन. गोंयाक परत सकयल वचपाचो प्रयत्न करूं नाका. हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा, आय एम एश्युरिंग ऑन दीस प्लॅटफॉर्म टुडे, वॉट एवर द सपोर्ट यू नीड टू एक्सेल, every athletes from every association or the parents wants any kind of support, my government is going to render any support by giving the extraordinary support we have. But I want the result. You have to give me the assurance. Don't come for the money, but you just come for the money, but come out with the concrete plans. We don't have a plans at all. But plans has to be submitted by you all. Baba, this is the execution the government has to do. My dear friends, हांव ज्या वेळाचेर 37th नॅशनल गेम्साचे पयलो म्हाका खंयच्या तरी एसोसिएशन आपयलो भुरग्यांक मोटिवेट करपा खातीर. म्हाका दिसता मॉडर्न पॅन्थॉलन ह्या भुरग्यांक हांव मोटिवेट करपा खातीर गेलो. आय हॅव जस्ट गिवन वन एग्जांपल टुडे. म्हाका इतलेंच जाय की नेगेटिव्ह लोकां भितर लावन संगत ही खूब महत्वाची आसता. When you are going to be a player or the colleague with the perfect mindset, then only it is possible you to achieve the goal. But the goal achieve करणारे 100 जण असतात, but only out of 100 one can receive that goal or achieve that goal. But what is required to achieve that goal? We require the focus. आमचे फोकस डिस्ट्रॅक्शन जावन घेता. आमी डिस्टर्बन्सा भितर आसा. डिस्करेज जो मेंड जो आसा पळय तो डिस्करेजमेंटाक आमी चड इम्पॉर्टन्स दिता. दॅट इज वाय आय सेड दॅट यू फोकस ऑन द सबकॉन्शियस माइंड. प्रिपेअर युअर माइंड and then you start your journey in the chosen field. It is not only the sporting field, but it is the education, social, or the maybe it is the politics.
हांव सदांच सांगता जो मनीस ग्राउंडा वयल्यान पडला धडपडला रक्तबंबाळ जाल्लो आसा ताणें दुखणे सोचिल्ले आसात ताणें हाड मोडिल्ले आसात तोच जैताच्या शिकारा कडेन पावता कारण ताका स्ट्रेटजीज फ्रॉम एनी आउटकम स्ट्रेटजी भितर कसो भायर सरपाचो म्हणूनच आय वॉन्ट माय गोवा टू बी ऑन द ग्राउंड इन द स्पोर्टिंग एरिना बट स्पोर्टिंग एरिना जर डेव्हलप जर करतले जाल्यार देर इज अ बिग गॅप. Maybe the communication gap. Maybe the ego is the most important thing. Ego cannot make any shining star in the world. My dear friends, हम इतले सांगतलो आज ज्या तरेन 37 नॅशनल गेम्सात तुम्ही परफॉर्म केल्ले आसा तशे तरेन तुम्ही परफॉर्मन्स करचे तुमचे भितर ते पोटेन्शियल आसा. आणि हांवें एक स्टोरी सांगिल्ली आशिल्ली कितें म्हणून एक हरण आसता हरण डियर and there is a tiger. Everybody knows that deer can run almost 90 km per hour, whereas tiger runs only 60 km per hour. But still deer fall in trap with the tiger. Why? Why? Because the deer is in fear of what? If tiger is going to put a jump on me, and that is why even though she is having a much more powerful speed, faster speed than the tiger, the deer is always looking at the back, looking at the back, looking at the back, and that gives the break. The speed has got cut down from the deer's आणि हे जर आम्ही न करता जर असताना आम्ही मुखार जर केले don't think of the opponent. Opponent can be anyone. तो झाड रिपड असतलो किंवा तो एखादो एक्स चॅम्पियन असतलो ताजे आपूण चॅम्पियन जातलो हे कुशेसांव ज्या वेळाचेर तुम्ही मनान हाडटले पयलीं तेन्नाच तुम्ही चॅम्पियन्स जातले. कारण हांव सदांच व्याख्या हांव सांगता म्हाका दिसता बरेचशे मिडियांनी म्हजे ते हाडले बट स्टील आय एम मोटिवेटिंग टू ऑल द पीपल हू आर द चॅम्पियन्स. Who are the champions? Champions are those who accept the challenges. Champions are those who faces the criticism. Champions are those who overcome all the controversies. Then only the character builds, and that character will take you to the champion level. ह्यो सगळे काही गोष्टी करणे हे तितलेच महत्वाचे आहा. हे मोटिवेशन ओनली ग्राउंडार खेळले म्हणून आणि 2 दिसाच्या गेमी खातीर गेले यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग. खरे म्हणल्यार जदे वेळाचेर एक नॅशनल गेम सोंपता त्या वेळाचेर बाय ओनली 10 days ऑफ रेस्ट टाइम दुसरे नॅशनल गेम्साचे प्रिपरेशन करपाक जाय. Our honorable Prime Minister of India is thinking of hosting the 2036 Olympic, but our preparation are going on. If there is a big vision in front of our eyes, then we have to start planning today. But what's the wrong in the association? What's the wrong in the players? Or what's the wrong in the parents? Why they are not consistently practicing for the chosen field? म्हाका फाटल्या मंत्र्यांनी कितें सांगलें तें म्हाका सांगू नाका. आज तुमकां कितें कमी आसा तें म्हाका तुमी सांगता आनी तुमी एक बोट दवरून दाखयचें. खास करून हांव एसोसिएशनाक चॅलेंज करता. पूण काही गोष्टी आमी कायद्याच्या भायरी भितर हेचे भितर बाउंड्री भितर रावपाक जाय आनी ते करतलो न्ही जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो तेंको जाय. हे तेक्याची अपेक्षा बाळगिता आणि कायद्याच्या नुसार हांव हांगसर 2 दीस आसतलो. आय केम ओवर हियर एज अ मेरिट. बरेचशे जाण हांव असो काही गोष्टी उलयता म्हणून बरेचशे जाण काडपाचो प्रयत्न करता नेगेटिव्हिटी उलोवपाचो प्रयत्न करता पूण हांव कोणाक भिना. माय डियर फ्रेंड्स हांव तुका इतलेच खातीर सांगता एथलीट्स कोण एसोसिएशन कोण सिलेक्टर आसतलो तो म्हाका एखादो वेळ फेल करतलो किंवा म्हाका टिमीक भितर घेवपाना हो नेगेटिव्ह थॉट जो आसा पण काढून उडया. हांव पळयतलो तुमी कशें सिलेक्शन जाय ते. सिलेक्शन हॅज टू बी ऑलवेज ऑन द मेरिट. हांगा वशिलो बाजो हे ते आय रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम द रिसीवर. दॅट्स व्हाय आय एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल पीपल बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसोसिएशन्स आर देयर. जिओ इज ऑल्सो प्रेझेंट ओवर देयर. I assure you, my dear friends,
कंप्लेंट विथ द ऑफिसर. कंप्लेंट हाडात, वाऱ्यार गोष्टी उडवू नका. कंप्लेंट जर हाडले, आय विल सी दॅट द असोसिएशन विल बी डिबार्ड. I will see that the officer will be suspended. But I want the results from you all people. I want the results. Whatever we have spent, I want the outcome when I am giving you the best. That is not it. I am getting. अरे आज प्रत्येक असोसिएशन माझ्याकडे चॅम्पियनशिप करपाक येता. म्हजो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा तो श्यामापत्र प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आम्ही 20-20 लाख रुपये 20-20 लाख रुपये आम्ही रेंट सोडटा कोणा खातीर? वर आमकां जाय आमचे प्लेयर इमर्ज जावचे. आमकां जाय म्हजो एक गोंयकार खेळगडो वयर पावचो, दुसरे कशे खेळटा ते पळोवन. पूण हे सगळे जर करतले जाल्यार एसोसिएशने सगळे काही गोष्टी व्हरप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आय हॅव फेस्ड ट्रेमेंडस प्रेशर ड्युरिंग माय 37 नॅशनल गेम्स. नॅशनल गेम्स 3 दीस आसा म्हळ्यार जावपाच ना अशे तरेचे मेसेजी फ्लो जाल्ले आशिल्ल्यो. बट माय एंटायर स्टाफ और माय एंटायर टीम हॅज गॉट अ कॉन्फिडन्स दॅट वी विल डू इट. आणि हो कॉन्फिडंट जर करतले असतं तर तुमच्याकडे मी अ मिरेकल कॅन हॅपन. मिरेकल कॅन हॅपन. अरे स्पोर्ट्स इज ऑल्सो लाईक दॅट. तू केन्ना धावता आसतना तू जर ते मनान जर हाडलें न्ही, किंवा आपण एक बावट मारता आसतना जर कितें केलें न्ही, किंवा एक स्मॅश मारता आसतना तो पोटेन्शियल तुम्ही भितर जर चार्ज जर केलो न्ही, डेफिनेटली यू कॅन डू द वंडर इन द वर्ल्ड. यू कॅन डू द वंडर. आणि म्हणूनच हांव मागता म्हज्या सगळ्या खेळगड्यां आनी खास करून द कोचीस वेदर इट बी द SAG कोचीस or whether it is the coaches which is appointed by the association, I do not care. But coaching जी करतले जाल्यार ग्राउंडार कोचिंग करात. मार्केटात नुसतना किंवा भुरग्यांक काडपाक थंय गाडयेचो वापर करूं नाका. हेवूय हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. अरे ज्या कामा खातीर तुमची नियुक्ती केल्ली जी आसा पळय न्ही, त्या कामाचें महत्व जर आमकां जर खबर जर ना जाल्यार मागीर आनी कोणाक आमी ब्लेम करतले? हो ब्लेम गेम जावपाक जायना. मेरिट हॅज टू बी काउंटेड. आनी म्हणूनच हांव एकूच गोष्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. म्हज्यो तुमकां लाख लाख शुभेच्छा आसा. CDM is going to take care of you all people. I'll be also the part of your 38th national game Uttarakhand to cheer you all up. आणि निराश जाऊ नका. निराश जाऊ नका आणि एकमुखाचेर तापो नका. हांव आज तुमचेर तापिल्लो आहा, पूण हांव मोगान तापिल्लो आहा. केन्ना केन्ना फोगूय काडचो पडटा. कारण जोपर्यंत आमी मळलेलेच वाटेचेर वता, नवीन वाटूच आमी सोदिना. आणि म्हणूनच म्हजो एथलीट आणि एथलीटाक हांव खास करून सांगता, if any complaint, I am the most accessible man in the director of sports and youth affairs. तुम्ही म्हाका कारण म्हाका दिसता आजपर्यंत हेंच्या एका एथलीटान म्हाका सुद्धा फोन जर केला जाल्यार तेंचे हांवें कॉल, बिकॉज यू आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. My sports department is not there for the coaches which. अरे कोचीस केन्ना जाय पडटले? कोचीस तेन्नाच जाय पडटले ज्या वेळार एटलीस्ट तुमचे भितर प्रॅक्टिस खातीर येतले. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. I am accessible to each and everyone. Don't keep a fear in the mind की येदे वेळे मंत्र्याक हांव फोन कसो करूं. आणि आय विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल पर्सन इन दिस वर्ल्ड. तुम्ही म्हाका एक कितें सांगलें, ह्या कानाक कळपाना, एक कानाक सांगलें जाल्यार हेवूय हांव तुमकां यशून दिता. बट आय जस्ट वॉन्टेड टू रिवाइव माय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. आय जस्ट वॉन्टेड टू रिवाइव द एथलीट्स चॅम्पियनशीप इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमी ऑलरेडी 37th नॅशनल गेम्सा खातीर आमी प्राऊड मोमेंट आमी तुमी दिल्लो आसा. असोच तरेचो प्राऊड मोमेंट तुमी 38th नॅशनल गेम्सा खातीर तुमी आमकां दिवचो. गोंयकारांचे मान शान तुमी वयर काडपा खातीर सतत सातत्यान वाटचाल करची. हांव तुमचे बरोबर सदां आसतलो. आनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तुमी मुखार वचचे. 2 शब्द आयकले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक